आसा. लास्ट टायम आमी जेन्ना येयले इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आनी सगळे आमचे जे ऑफिसर आसले SAGचे बाकीचे सरपंच बी आमचे आसा हांगा त्या टायमार आहले आनी आतांय आसा. आयज आमी मुद्दम हांगासर एक मॅच दवरल्या कोर्ताली तशेंच आमचे कांसावली जो आमकां फीडबॅक मेळपा जाय ग्रावंडाचो आनी जे मेरेन आमकां हो ग्रावंडाचो फीडबॅक मेळटा ते मेरेन आमी ह्या ग्रावंडाचे हँडओवर करपाक आमी पळयतले कित्याक हँडओवर करपाक जावो ना तो कित्याक आतां आमी जी गेम आसा दोनूय गेम खेळून आमकां म्हाका दिसता हेजो फीडबॅक थोडोसो मेळटलो. तरी आसतना म्हाका दिसता हे ग्रावंडाचें आनी काम उरलां जाल्यारूय आमकां कळटलें कित्याक हे ग्रावंडाचें लेवल केन्ना कळटलें जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जेन्ना जरी तर उदक बी उरलें जाल्यार म्हाका दिसता ताचो फीडबॅक बरो मेळपाक शकना आनी जरी तर जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जर कवर जालें वा आमकां खेळपाक उदक बी उरोना जाल्यार आमकां दिसतलें बाबा हो ग्रावंड सारको रेडी आसा आनी आमच्या भुरग्यांक खेळपाक जातलो. आनीक म्हजी मागणी आसा आमच्या SAG जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ताणें हो परत हांगासर येवन आमकां इन्स्पेक्ट करूनच आमी हो हँडओवर करतले. आनी हांव हे दोनूय गेमी आयज आमचे जे अंडर-17 कांसावली आनी कोर्ताली हे दोगांयकूय आयज हांगासर हे दोनूय गेमी यूथ हांगासर येयले आनी आमकां आमच्या लोकांक जे आयज इनॉग्रेशन अशें न्हू आयज पूण आयज एज अ फ्रेंडली मॅच ही हांगासर खेळता आनी आमी पळयतले हाचे ग्रावंडाची सिट्युएशन कशें आहा तें. कशा तरेन पळयताय ग्रावंडाक? हो ग्रावंड बनले एटलिस्ट 4 years जाले 5 years जालें खबर ना म्हणून ते आतां काम करपा आसलो तें करपा अपग्रेड करपा मग काम बंद केला तें काम जायत आसलें मागीर तें आमगे MLA करून प्रेशर करून 2-3 पासां येवन येवपा ते सकाळ करून घेना लास्ट टायम येना तुमकां खबर आहा तेशें करून इन्स्पेक्शन करून चल जाल्यार हिंग सॅटिस्फॅक्टरी कांय आसना. मागीर ते लास्ट विकान तेणी एक 4-5 दीस डे एंड नायट बरे भाशेन काम केलें तेणी रोलर घायले हे घायले ते घायले आतां तुमकां चयल्यार तुमकांय घडटलें आतां कितू चेंजीस आसा कितें सो आतां तें करून आतां एक MLA म्हणपा लागलो मागीर गेम आनीक चोया सगळे फीडबॅक प्रॉपरली मेळपा आसा आनी हो ग्रावंड आयज परतो सेकंड फावट एक इन्स्पेक्शन जाता आनी एक मॅच चालू आसा. कितें सांगूं सोदता तूं? आतां ही मॅच म्हणजे आमच्या MLAन इनिशिएटीव घेवन मुद्दम दवरल्या म्हणजे ग्रावंडाचें हें कशें आसा तें पळोवपा सिट्युएशन कशें आसा म्हणजे सारको केला तो जाला काय तेंच इन्स्पेक्शन करपा लागून चड करून मॅच दवरल्या म्हणजे भुरग्यांक त्रास जाता खेळटा आसतना जाल्यार ते परतून तेजेर तांकां ऑथॉरिटीक सांगून तर तो सारको करून तेन्नाच तो हँडओवर आमी घेतले. ताका लागून एक मॅच खेळटा आनी तो सारको फूल तेणी 100% जाला म्हणून दिलो जाल्यार तेजे उपरांतूय आनी एक मॅच खेळटले आनी ग्रावंडाचे आमी हे घेतले.